logarithm lesson for the class 9th. Okay, so your second video. So कोणी फर्स्ट व्हिडिओ पळोवंक ना जाल्यार फर्स्ट तो रिफर कराच सो दॅट तुमकां आयडिया बरी मेळटली. सो आमी इन फर्स्ट व्हिडिओ पळयल्ले जी स्टेटमेंट दिल्ली पळय ती पॉझिटिवान आसली. सो हांगासर जी पावर आसली ती पॉझिटिवान आसली. आतां हांगासर जी पावर आसा ती इन नेगेटिव्ह फॉर्मान आसा आनी त्या टायमार आमी इन अ लॉगेरिथम फॉर्म कशें बरयतले ते पळयाच. ओके, सेम वे बरोवप, फक्त मातशे चेंजीस आहा ते नोट करात. सो हांगासर लॉगेरिथम फॉर्मान बरयतना आमी कशें बरयतले लॉग ऑफ जो आउटसाइड नंबर आसा तो भितून येतलो 0.001 टू द बेज 10 हांगासले जो आसा तो हांगा येतलो आनी पावर आसा ती कितून दिल्या मायनस फॉर्मान. ओके, सो मायनस असो मायनस बरोव नाका, हें रॉंग जातलें तुमचें, -3 बरयल्यार. सो हांगासर कशें बरयतले 3 बार घालप तेका. ओके, सो हांगासर तुमी आतां इन अ वर्ड फॉर्मान बरयतले जाल्यार कशें बरयतले लॉगेरिथम ऑफ 0.001 to the base 10 is equal to, तुमकां मायनस वर्ड बरोवपाची गरज ना कित्याक वर्ड यूज करतल्यार इन लॉग फॉर्मान बार 3. ओके, सो ही वर्ड फॉर्मान तुमी अशें बरोवपाक जाय. सेम आमी नेक्स्ट पळोवया कशें बरयतले लॉग ऑफ 0.04 टू द बेज 5 इक्वल टू, आतां मायनस आसा म्हटल्यार कसो बरयतलो 2, सो बार 2. ओके, सो बरयतना लॉगेरिथम ऑफ 0.04 to the base 5 is equal to बार 2. सो रीड करतना कशें करतले कळ्ळें तुमकां. सो लॉग ऑफ 0.04 टू द बेज 5 आनी पयली बार म्हणपाक जाय बार 2. ओके, सो सेम ही दोन जी नेक्स्ट आसा पळय ती तुमी प्रॅक्टीस कराच आनी व्हिडिओ लायक आनी सबस्क्रायब कराच. थँक्यू.